नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणूक जिखपाक भाजपाक मोगोची गरज ना हे मंत्री गोविंद गावडेचे वैयक्तिक मत. भाजप गोय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान मंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर उलयलो. भाजप आणि मोगोची विचारसरणी एकूच, ताकाच लागून मोगो युतीतलो स्वाभाविक भागीदार पक्ष आसा. अजून आम्ही एकठांय आसा. गोविंदाच्या वक्तव्याकडे पक्ष सहमत नाशिल्ल्याचे प्रदेश अध्यक्षाचे शिनाल. मिळत न्ही बरोबर न्ही. एमजीपीची विचारधारा एकूच आसा न्ही. एमजीपीची विचारधारा कितें वेगळी आसा. पण आयज जेन्ना एमजीपीची विचारधारा एकूच हय, तांची विचारधारा एकूच आसा. तुमचा म्हणून आमची बरोबर आसा न्ही. अलायन्स आहे तुमच्या हातून. आम्ही बरोबर कसा मरे आता. आम्ही आतापर्यंत बरोबर आसा न्ही. तुमचा मंत्री सांगतो की त्यांची गरज नाही म्हणून. तुमचा एक मंत्री सांगतो की त्यांची गरजच नाहीये म्हणून. ताणे एक वैयक्तिक उलयले वैयक्तिक नाही त्याने. न्ही. ताणे म्हणजे एक वैयक्तिक मंत्र्यान उलयल्ले जर समजा आसा, ताका ताजे कितें सांगपाक जाय तें योग्य पक्षांनी सांगलां, आमी कितें सांगपाक तें सांगलां. कदाचित अशें घरांनी चलता बारीक बारीक करू करू आसता ते आमी चव्हाट्याचेर कारण पक्षाच्या भितर तशें कांयच घेना. पक्ष हो एका ध्येयान चलता, एका विचारसरणीन चलता. आणि उदाहरण आसा मरे सर, तुमचे म्हाका सांग, येदो व्हडलो पक्ष शिस्त आशिल्लो पक्ष आनी आशिल्लो म्हणल्यार अजुनूय आसा. पण तेच्या खातीर अशें कित्याक चलता काय म्हणून कोणूय एकट्यान उलयता म्हणून कितें आसा, थोडे नवीन पळय जे कोण आसात न्ही, तांकां मातसो पक्ष समजपाक उशीर लागता. उशीर लागलो पण लागलो. वाडेच्या पै हॉस्पिटला मुखार आशिल्ल्या घराक उजो. सदानंद पुजारी म्हणटा ताच्या घराक उजो. घरातले बरेचशे सामान उज्यात लासून गोबर. उजो लागपाचे कारण अजून स्पष्ट जावना. गोंयाक घरांत वयर येता म्हणून आमी रोखडे भायर सरले आनी हांगा पावले सदानंद पुजारी म्हणून तेजें घर तेतून आमी येयले तेन्ना उजो आसलो. बॅडीक उजो घेतलो आनी चड व्हडलो आसलो उजो. म्हणजे आमी उजो मारून पालयली. पावस बीन कितें काळा कसो पेटला तो? ना ते कांय नो आयले. सदान के पुजारी, कृष्ण पुजारी वाडे रावता. एक 48 एज हांगा रावता. आनी म्हाका हांव सकाळी च्या बी पिवन सगळे गॅस सगळे बंद करून हांव गांवां वचपा आहलो. बॅग घेवन गेल्लो. 8:30 सुमार भायर सरलो. भायर सरले थिंगा पावले तेन्ना म्हाका फोन येयलो, हांगा उजो हे कितें फोन केलो बेगीन यो म्हणून. येयलो हांव. जाल्यार ते भितर सगळे उजो पेटले. तर कितें कशें पेटलें म्हाका कांय खबर ना. तर शॉर्ट सर्किट तें कांय जावना म्हाका खबर ना. आनी बंद करून हांव गेल्लो. ते येता जावन अशें जाल्लें. आनी थोडे म्हाजे कपडे, कोट बीट सगळे आनी बॅट, 3 बॅट, कार्ड बीट सगळे पिड्यार जाले. आनी सगळे सामान घराची सगळे वस्तू न्हू. बुधवारा सकाळी वाळपय रेडे घाटीत चलत्या गाडयेर झाड पडले. दुचाकी चालक दत्ता गुरव म्हणटा तो घडणुकेत किरकोळ जखमी जाला. उजो पालोवपी दळान रस्तो क्लियर केलो. खूप दीस पयलीं आमी आमच्या न्यूजान अशें सांगलेलें की रस्त्या कुशीक जी सुकलेलीं झाडां आसता त्या झाडांचो योग्य तरेन विलेवाट लावपाची गरज आसा. कित्याक तर ती झाडां सुकल्या कारणान रोडार पडूं शकता, कोणच्या गाडयेर पडूं शकता. आनी त्याच प्रमाणे रेडेघाट वाळपय सत्तरी हांगासर एक इन्सिडंट घडलो. तो म्हटल्यार एक दत्ता गुरव रावपी कुंडे बिचोले हांगासरलो 40 वर्साचो एकलो भुरगो गाडी घेवन वाळपय वाटेंतल्यान आपल्या घरा वयतालो. आनी जेन्ना तो रेडेघाटीक पावलो तेन्ना त्याच्या 2 व्हिलराचेर एक झाड पडलें. तें झाड जवळ जवळ बरेंच तेका वेट आसली. आनी तें झाड लकीली तेजेर पडोंक ना तर स्कुटरीच्या फुडल्या टायराचेर पडलें. आनी टायरार पडल्या उपरांत जो दत्ता गुरव आसा तो उसोन रस्त्यार पडलो आनी तेका मायनर इंजुरी जाली. आनी इमिडिएटली तेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या एका स्टाफान तेका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो आनी थंयसर तेचे उपचार जाले. सांगपाची गजाल इतलीच की ही जी रस्त्या कुशीक सुकलेली झाडां आसता ती जर झाडां जर मारूंक ना जाल्यार अशीच खंयच्या गाडयेर किंवा कोणाचेर चलत वयता तेचेर किंवा खंयच्या जनावरांचेर पडोन एक वायट इन्सिडंट घडपाचो चान्सीस आसता. जो इन्सिडंट जाला तेतून देवाच्या कृपेन जे झाड आसा ते फुडल्या टायराचेर तेजे पडले म्हणून तेका व्हडलेशें कांय जावंक ना, मायनर इंजुरी जाली. जर तेजेर जर झाड पडलें जाल्यार आयज एक आमकां व्हडलो इन्सिडंट, आमकां एक सॅड इन्सिडंट थंयसर घडों शकता आसलो. सो डिपार्टमेंटा कडेन लागीं मागता की सुकलेली झाडां किंवा अशी जी डेंजरस ट्रीज जी आसा न्ही तेंचो योग्य तरेन विल्हेवाट लावपाची आयज गरज आसा. सो तरेच्यान फुडारच्या खातीर कल्पेश गांवस.
सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसात ई स्टॅम्पिंग करपाक आयिल्ल्यांची वेबसायटीचो सर्वर डावन आशिल्ल्यान धानल, काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान लोक बेजार. सरकारान 1 एप्रिला सावन 9,999 रुपया वयल्या ट्रान्झॅक्शनाक ई स्टॅम्पिंग सक्ती केला. 1 एप्रिला सावन 9,999 रुपया वयल्या ट्रान्झॅक्शना खातीर ई स्टॅम्पिंग सक्तीचे म्हण सरकारान जाहीर केल्लें. पयल्याच दिसा ई स्टॅम्पिंगाच्या वेबसायटीचो सर्वर डावन. ई स्टॅम्पिंग करपाक आयिल्ल्या लोकांची बरीच धानल जाली. सर्वर डावन आशिल्ल्यान ई स्टॅम्पिंग जावंक ना आनी म्हण लोकांची कामां आडकून उरलीं. जायतो लोक आयला आनी ते काम जायनासतना ते घरा गेले. अशेंय थोडे आसा तेचे फाल्यां फ्लायट तिकीट आसा, फाल्यां भायर वचपाचें आसा आनी तो येवन थंय बशिल्लो आनी ते सांगतालो आमकां आपलें काम जावंक ना आनी आतां हांव नको, एक तर आपणाक तिकीट कॅन्सल करची पडटली. अशी जायती जाण आसा. एक तो सकाळ जाणटेलो मनीस आयिल्लो, तो सकाळच्यान येवन बसलेलो, तो आतां विदावट तेचें काम जायनासतना तोय रिटर्न पावलो. It has been 4 days now that NGDRS is not working. Well, NGDRS is the website wherein we have to upload our sale deeds and gift deeds for approvals. And for last 4 days, the website is down. I don't know whether it is down for maintenance for any other reason. But it has caused a lot of inconvenience and grievances to not only the lawyer fraternity, but also to public at large. शेनवाराक जर आमचे सब रेस्टॉरंट कांयच चलना. शेनवार, आयतार, सोमार 3 दीस जाले. 3 दीस तांकां बरें मेळटालें. तांकां तें कितें मेंटेनन्स करपाक जाय आशिल्लें सॉफ्टवेअरा भितर, कितें ग्लिच आसा कितें आसा तो तेणी सॉल्व करपाक जाय आशिल्लो. हे लोकांक इनकन्विनियन्स करपाक मेळना. कित्याक लागून आज जर तत्काळ जर तुमी हें करतात, रजिस्ट्रेशन घेतात, जाल्यार ते 2,000 घेतात. 2 लाख रुपये घेतात. 2,000 न्ही, 2 लाख रुपये तत्काळ आनी 50,000चे तत्काळ आसा. सो हें कॉमन मनशाक परवडना. गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड बिकॉज देर वॉज नो इंटिमेशन, देर वॉज नो सर्क्युलर एज सच. गव्हर्मेंटान कांयच सर्क्युलर दिवना आमचे खातीर तरी. कितें म्हणून हो सॉफ्टवेअर आसा पळय तो मायग्रेट करपाचो नाजाल्यार मेंटेनन्स करपाचो आसा म्हणून कांयच आमकां पूर्वानुभव कांयच दिवना, आमकां इंटिमेशन दिवना. हांव सगूण गावडे, प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान. एफडीएच्या टीमीचे परवरे सांगोळडा, हणजूण, वाघातोर वाठारात स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह सुरूच. मंगळारा साजे ह्या वाठारांतल्या 9 जाणांचे इटरी टीमीन इन्स्पेक्शन केले. 9 आस्थापनांनी नितळसाण नाशिल्ल्यान नोटीशी. ड्रायव्ह पुराय एप्रील म्हयनो सुरू आसतली. सिनियर एफडीए ऑफिसर रिचार्ड नोरो हाची माहिती. Our special surveillance drive of checking the hygiene of restaurants has continued now, and we have again come to the Bardes area wherein outlets in Porvorim and outlets in Anjuna have been covered. The drive, which started at around 4:30 from Porvorim area, where some famous restaurants, well-known restaurants, very well-known Rajasthani restaurant which was operating in a very bad unhygienic condition, we had asked them to close down and give us compliance. Similarly, some other tea restaurants have also been closed in the Porvorim Sangolda belt, and then we have moved to this Anjuna area. Today, in total, 19 restaurants have been covered today, and around 9 have been asked to close down. Also in this Anjuna area, some well-known restaurants selling Goan fish thalis were also found operating, flouting our norms, and we too have issued them improvement notices, and they have been asked to keep their kitchens closed till the time they have submitted a compliance to us and the compliance has been verified. This is a part of this special drive which we are doing in the late evening, and we will be covering all the top restaurants as well as the ones which are frequented, and any unhygienic premises will be asked to close down. And we also once again appeal to all the food business operators to follow the stipulated norms to ensure hygiene. आज संसदेत येतल्या वक्फ बोर्ड बिलाचो विषय गोयच्या बीजेपीच्या कोर कमिटीच्या बसकेत. बिल पास जाल्या उपरांत शांतिकाय, समजिकाय राखून बॅलन्सीक करूंक बीजेपीच्या स्टेट कॅडराक निर्देश. कोर कमिटीत ग्रासरूट पावड्यार प्लान थारलो. कोर कमिटीच्या बसके उपरांत आमदार कार्यकर्त्यांची बसका. मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपीच्या स्थापणूक दिसा विशीं चर्चा. तशेंच बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं विचार करून निर्णय घेवचो म्हूण प्रदेश अध्यक्षाची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. आज भाजपाच्या कोर समितीची बसका जाली. मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष दामू, भलायकी मंत्री विश्वजीत, आमदार दिगंबर, विनय तेंडुलकर आणि हेर बसकेंत उपस्थित आशिल्ले. बुधवारा संसदेत चर्चेक येवपी वक्फ बोर्ड बिला विशीं भाजपाचे कोर समितीच्या बसकेत चर्चा जाली. बिल पासिंगा उपरांत शांतिकायेची परिस्थिती दवरूंक केंद्राचे राज्यांक निर्देश.
सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळटा. संसदेत सत्ताधाऱ्यांची मेजॉरिटी बिल बेरेस्तारा पासिंगाक घेवये. फाल्यां 8 वरां चर्चा जावपाची. मजगती दाटाप मेळटा ते प्रमाण लोकसभेत वट्ट 452 खासदार. बिल पास करपाक 272चे बहुमत जाय. 298 खासदार खंय बिलाचे समर्थन करतात. 233 खासदार बिलाच्या विरोधात सुत्रांची माहिती. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा पक्ष थापणुकीच्या दिसाचे कार्यावळीचेर चर्चा जाली. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो खंय विशय ना. जी पार्टी ऑर्गनायझेशन आसा तांचे आमचो स्थापना दिन आसा. स्थापना दिनाचेर वेगवेगळ्यो प्रोग्राम्स आसा. ते प्रोग्राम सगळे करपा खातीर मिटींग आसा. कोर कमिटी म्हटल्यार आतां आमचो फाल्यां स्थापना दिवस आसा. तातूंत भितर अनेक विशय आसतात. ते कोर कमिटी, ताजे नंतर स्टेटीचे, मागीर ताजे नंतर जिल्हा मंडळ, हे सगळें बरें कॉर्पोरेट करपाचें आसता. एक आमची ती सिस्टम आसा. त्या सिस्टमीन सरकार आनी संघटन हे दोनी बरोबर वता. सरकाराचे विशय मुख्यमंत्री आशिल्ले तेय पक्षाचेच मुखेली आसता आनी हाजे सरकाराचे मुखेली, पक्षाचे मुखेली अशें मेळून ते संघटनेचे विशय आणि काही सरकाराच्या संदर्भातले काही विषय आसा ते सकारात्मक विषय आसात. जाल्यार राज्यांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरां आनी बांदकामांनी गोंयकारांची घरां आसात. देखून बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाचो निर्णय सरकारान विचारपूर्वक घेवचो अशी मागणी भाजपा कोर समितीच्या वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केल्या. मजगती कोर समितीच्या बसके उपरांत आमदार कार्यकर्त्यां वांगडा बसका जाली. वक्फ बोर्ड बिलाचो अभ्यास करचो प्रदेशाध्यक्ष दामूचो उलो. वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात साहित्य आयिल्लें आसा. तें साहित्य लोकांनी वाचूंक जाय. खंयचे हातूंत ती दुरुस्ती सोदता, ती कित्याक लागून सोदता. तातूंत भितर ग्रांटेड कोण तरी कित्याक कितें सांगता अशें जावचें न्ही. जाल्यार ताजो एक्झॅक्टली कितें आसा, ताजे काही विशय जे आसा हळू लेख बी सगळे येवपाक लागिल्ले आसा आनी कार्यकर्त्यांक ताजी म्हायती आसूंकूय जाय. आनी कार्यकर्त्यांक जर तांकां त्या संदर्भात जर म्हायती ना जाल्यार अडचणीचे विशय. कारण तो अमूक विशय आसा तो मागीर व्हायरल कित्याक जाता ती जावं नये म्हणून ते आसा. मजगती आयएमबीन आमदार आनी कार्यकर्त्यां मदीं जाल्ल्या बसकेंत युतीची गरज ना असोच सूर खंय मुख्यमंत्र्यान धरिल्लो म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. भाजपाक 2027 27 हाडपाक जाय जाल्यार एकला चलोरेची गरज उक्तायली. कार्यकर्त्यांच्या ताकदीचेर स्वबळाचेर वेंचणूक लडोवन जिखून येवं शकता ते केंद्राक पटोवन दिवचे पडटले मुख्यमंत्री उलयलो म्हूण सुत्रां सांगतात. परत आनी दुसऱ्यो पार्ट्यो फोडून आमदार हाडपाची ना अशें खंय उलवप जालें म्हूण समजता. वक्फ बोर्ड बिलाचेर पक्षांतल्या मायनॉरिटी फुडाऱ्यांबरोबर बसका घेवपाचे आसात. समाजाक बिला विशीं समजून सांगपाची जबाबदारी खंय पार्टींतल्या त्या मायनॉरिटी फुडाऱ्यांचेर दितले. मजगती त्या पयलीं जाल्ल्या कोर समितीच्या बसकेंत ह्या विशयां सोमारा मराठी विशीं जाल्ल्या सभेचेर खंय चर्चा जाली म्हणून कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोगो बीजेपीची युती अजून आसा वा ना ते विशीं विचारपाक BL संतोशाक मेळ्ळे. 2027च्या विधानसभेक बीजेपी मोगोची युती आसतली अशें बीजेपीन आश्वासन दिला. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. सगळ्या मतदारसंघांचो खंय सर्वे जातलो. ताच्या उपरांत शीट शेअरिंग. मोगोचो प्रियाळाचेर दोळो आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याचे खंय कोणे तरी कान भरल्यात. प्रियोळ मतदारसंघावेल्यान बीजेपी आनी मोगोच्या युती विशीं प्रश्नचिन्हां उप्रासल्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक आनी सुदीन ढवळीकारान बीजेपीचो केंद्रीय फुडारी BL संतोशाची भेट घेतली. दोनूय पक्षां मदीं युती आसा काय ना ते विचारपाक लागून भेट घेतली म्हूण दीपक ढवळीकर सांगता. एक मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा तेन्ना तो आमी मागतले हे कोण ठरवप आनी कशें ठरयतले हो मूळ विचार आसा. जरी पण आमचे मतदार थंय आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळे कडेन शिरोडा आसा, फोंडा आसा, प्रियोळा आसा, त्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी तांकां ताकद दिवप हे खूब गरजेचें आसता. पूण कोणी तरी 20 गायड मुख्यमंत्र्याक केलो ताचें ताणें सांगलें तेका तें कळ्ळें आनी ताणें स्टेटमेंट दिलो न्ही. आमचो वाद काय ना. आनी मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान जेन्ना ते गेले तेन्ना आमी कोणा कडेन उलोवपाचें. जे केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्लें आनी सांगिल्लें जी बाबा आमकां ही फुडें जाय. पूण तांकां विचारचें लागना. त्यांनी तर अशें तशें सांगलें जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय न्ही. कारण कितें आसा मरे मोगो आनी भाजपा समविचारी आनी हिंदूची मतां चडशीं आसा. ज्या वेळार वेळ येतली ज्या पद्दतीन सर्वे त्यांची सर्वे अपडेट आसता, भाजपाची सर्वे ही अपडेट आसता आमच्या पेक्षा चड, कारण त्यांची संघटना त्याची मजबूत आसा आनी त्या खातीर अजबूत असल्या कारणान ते सर्वे करतना
खंयचं बाबा सीट कोणाक दिल्या आमी कोण निवडून येतलो हे तांकां कळटा. आमचेर अन्याय जावपाचो प्रश्न येना. सहमतीन हें सगळें जातलें. कितें मतदारसंघाचे सर्वे जातले आनी त्या सर्वे प्रमाणे खंयचो सीट कोणाक दिवपाचो हें ठरतलें. मंत्री सुदिनाक विचारल्यार तो म्हणटा आपणें कितें तें मुख्यमंत्र्याक सांगलां. नो मोर डिस्कशन. कितें सांगपाचें सीएमा सांगलां. सीएम हॅज डिसायडेड आनी हांव आतां कांयच उलयना. द मॅसेज which is given to the High Command is passed to CM. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक कोणूच मिसगायड करना. तुमकां कोण मिसगायड करता? म्हाका मिसगायड कोण करतलो? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि रुपेश राव. बीजेपी मोगो युतीच्या वादाचो विशय ढवळीकरांनी दिल्ली पावयलो. BL संतोषाक मेळ्ळे. घर मंत्री अमित शहाचे गाठी भेटीचो प्लान. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामू आणि मुख्यमंत्री म्हणटा मेळ्ळे ती बरी गजाल, आमकांय मेळटले. ते वटेन बीजेपी कडेन लागसार आशिल्लो मोगोचो मांद्रेचो आमदार जीत मोगोचो अध्यक्ष जावंक तयार. बीजेपीन प्रियोळ आणि मांद्रे विशीं वक्तव्य केले उपरांत मोगोचे फुडारी दिल्लींत. मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि मोगोचो अध्यक्ष दीपक दिल्ली BL संतोषाक मेळ्ळे. अमित शहाकूय मेळपाचो खंय यत्न चल्ला. हे विशयी बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्ष दामू आणि मुख्यमंत्री सावंताक विचारल्यार ते म्हणटा बरी गजाल. आयज ढवळीकर सुद्दां दिल्ली मेळ्ळे हांगा. बरी गजाल. पण तुमचें कितें म्हणणें अलायन्साचेर? कोणाचें सांगलां मरे हांवें. अलायन्स चालू आसा आनी परते कितें? बरी गजाल. अलायन्स करतले ना करतले हो पक्ष ठरयतलो. पक्षाच्या माध्यमांतल्यानच सगळें कितें आसा तो स्टेटमेंट येतलो आनी त्या संदर्भात भितर तें म्हाकाय मेळपाचें आसा. तातूंत व्हडलें कांय ना. मोगोचो आमदार जिताचे वक्तव्य पळयल्यार वेगळी चिन्नां. जीत मोगोचो अध्यक्ष जावपाक इच्छुक. कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल नासतले. जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणें आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा तुजी जबाबदारी तुजी इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बाबा तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगल्यार जबाबदारी घेवंक जाय तर घेवंक जाय. 2 वर्सां पूण मे बी तेंची कित्याक स्टेटमेंट पूण हांव इतलें जाणा की 3 वर्सांनी वोटींग रायट्स येता आनी कंटेस्ट करूंक मेळटा. सो तेचेर हांव चड कांय उलयना पूण म्हाजो एज अ मेंबर 3.5 वर्सां म्हाका ऑलरेडी जाल्ली. मजगती मोगोचो अध्यक्ष जातलो जाल्यार पक्षाचो 6 वर्साचो एक्टिव्ह सदस्य आसपाक जाय अशें दीपक ढवळीकर सांगता म्हूण सुत्रांची म्हायती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर बांदकामां आणि रस्त्या कुशीकच्या बेकायदेशीर आस्थापनांक आसगांवा बुधवारा सावन नोटीशी. सरपंच सांगता. आसगांव पंचायतीन मंगळारा खासा ग्रामसभा आपयल्ली. बेकायदेशीर बांदकामांचेर हायकोर्टाच्या ऑर्दी विशीं गांवच्या लोकांक कळीत केला. कोमनीदाद कमिटी, तलाठी आणि गांवच्या लोकांनी ऑर्दीच्या इम्पॅक्टाचेर चर्चा केली. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पंचायतींनी आता बेकायदेशीर बांदकामां नोटीसी काडपाक सुरवात केल्या. मंगळारा आसगांव पंचायतीन खासा ग्रामसभा आपोवन लोकांक हे विशयी कळयलें. विलेज पंचायत, दुसरे तलाठी आणि तिसरे कोमलीदाद. आयज आमी जी मिटींग काडलेली आमी तलाटीकूय सांगलेलें मातसो तूं हांगा प्रेजेंट जा. तेन्ना तलाटी प्रेजेंट आसलो, कोमलीदाची जी कमिटी प्रेजेंट आसली, पंचायत बॉडी प्रेजेंट आसली आनी जितके कमर्शियल एक्टिविटी जे केल्ले आहा लोकांनी आसगांवांत ते लोक असले, तशेंच आसगांवचे विलेजर्स असले. आनी आमी फक्त हे मिटिंगेक आमी स्पेशल ग्रामसभाची मिटींग आहा थंय आमी मिटींग स्टार्ट जावच्या पयलींच आमी सांगलेलें हायकोर्टाची ऑर्डर आमी कंटेम करचें ना. आमी फक्त तुमचें सजेशन तेचेर डिस्कशन करपाक येयला. कारण आमी जेन्ना एक्शन घेतले आनी आमकां ही कायद्या प्रमाणेच एक्शन घेवची पडटा. आमी आतां सगळे जे आयज मिटींग जाली सगळ्या लोकांक आमी सविस्तर म्हायती सांगली की तुमी भिवपाची गरज ना. नोटीस काडल्या उपरांत खंयचोच सरपंच, खंयचोच सेक्रेटरी जावन खंयचोच वॉर्ड मेंबर तुमचेर रागान ही नोटीस काडिना. कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आहा की जे इलिगलिटी आहा तांकां नोटीस धाडून तेंचें इन्स्पेक्शन करून तेंचे कायदेशीर तेंचेर एक्शन घेवची हे सांगपाक लागून आमी सगळ्या लोकांक हांगा आपयल्ले. आनी सगळ्या लोकांनी आमकां कॉपरेट केले. थोड्यांनी आपणाची सजेशनाय मांडली, थोडे डिस्कशनूय तेचेर जाले आनी आमी फाल्यां ऑनवर्ड्स म्हणजे टुमोरो ऑनवर्ड्स आमी जो आमचो कायदेशीर कितें आमी तांकां नोटीस धाडपाचें आहा एक्शन ही आमी कायद्या प्रमाणे घेतलेच. कितकी घरां आहा थोड्या लोकांनी आमकां फोन करून सांगले की म्हाजे रस्ते देखीक कमर्शियल कितें तरी हांव एक्टिविटी करता आपूण ते मोडटा. म्हणजे हांव त्या लोकांक थँक्यू म्हणटा कारण ते स्वता फोन करून थोड्यांनी सांगलेले आहा.
थोडे लोक मोडटा नाल्यार एकदम बरें जालें नाल्यार आमी सगळीं जितकी शॉपां आहा तांकांय आमी इंटिमेशन दिल्लें ही नोटीस आमच्या पिवनांनी तांकां व्हरून दिलें आनी तांकां सांगलें आयज यो आमी डिस्कशन करुया आनी जे कितें आहा कायदो तो आमी कायदो फॉलो करतले म्हणून सांगलें. बुधवार सावन आसगांव पंचायतीच्यो नोटीसी कांय जाणांनी रस्त्या कुशीकची आपली आस्थापनां स्वता काडटा म्हूण खंय सरपंचाक सांगलें. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.